हांव सातत्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या जाणांक सांगता हांव कंटिन्युअसली उलयतां त्या विशयाचेर की तुमी ऑफिसान बसून रावन एखादो झेडिओ काम करूंक शकना. जो शेतान दिसपाक जाय, गांवांत मिटींग घेता आसतना दिसपाक जाय, पंचायतीन शेतकाऱ्यांची मिटींग घेवपाक जाय, तांकां टायम टू टायम समजोवन सांगपाक जाय, तांकां वचून पळोवन एप्रिसिएट तरी करपाक जाय. तेन्नाच आमच्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन मेळटलें. आसतलें हांव अशें म्हणना की सगळी कडेन 4-4 ट्रॅक्टर आसा अशें ना, पण ताच्या व्यतिरिक्त आनी ट्रॅक्टर जरी दवरले आसत थोड्या जाणांक पाड संवय जाल्ली आसा. आमचोच गव्हर्मेंटाचो ट्रॅक्टर मोडून दवरून मेरेर वचपाची हांव सांगता. तांची ही कुवत मोडून तर आमी ठरयलें की FPO म्हणजे शेतकाराकूच मालक करपाचें, FPOकूच ओनर करपाचें. तुमचें शेत आमी 90% ट्रॅक्टर दिता. सुमार 18,000 हेक्टर खाजन जमीन जतन करूंक यत्न म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयच्या दर एक शेतकाराक एक डिजिटल फार्मर ID कार्ड दितात. शेतकारांनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो योग्य रितीन वापर करचो म्हण मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. हेक्टर खाजन शेती गोंयांत आसा ती रिवायव जावची ताच्या खातीर आमी प्लॅन हो वर्ल्ड बँक आनी निती आयोग हांच्या कडेन सबमीट केला. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान तेंय खाजन शेती म्हणजे आमचो फुडला पंचवार्षिक प्लॅन म्हणपाक काय हरकत ना. ती शेती खूब मोठ्या प्रमाणात आमी रिजॉल्व करतले आनी काम करतले. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज शेतांतल्यो कश्यो घेतले हाजेर जर आमी खूब मोठो भर दिलो आसत आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक डिजिटल फार्मर्स ID म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे कार्ड लागता ते दिवचे, जेणे करून आमकां स्कॅन केल्या उपरांत तेजें शेत कितलें आसा, तो शेत कसलें रोयता, कितें रोयता हेची सगळी म्हायती त्या डिजिटल IDचेर आमकां मेळपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.